सामाजिक कार्यकर्ता राजेश दाभोळकर हांणी काणकोणा ते पेडण्या मेरेन गोंयान वाडपी गुन्यांवांचेर हुस्को उक्तायला। बलात्कार, खून, चोरी आणि अपघातांच्यो घडणुक्यो वाडत आसा आणि ताका लागून नागरिकांमदी भय निर्माण जायत आसा अशें तांणी सांगले। गुन्हे वाडत असले तरी पोंडा बायपोल्साचेर लक्ष केंद्रित आसा अशें सांगून तांणी सरकाराचेर टिका केली। राजकीय पक्ष खरे प्रश्न सोडोवपा बदला एकामेकांक दोष दिवपांत व्यस्त आसात अशें तांणी सांगले। दाभोळकर हांणी फोंड्या उदरगतीच्या उणावाचेर प्रश्नचिन्ह उबे करून बायपोल्स हो सत्तेचो संघर्ष आसा अशें म्हटले। लोकांक खास करून बायलांक आणि भुरग्यांक असुरक्षीत दिसता जाल्यार प्रशासन अपेशी थारला अशी शिटकावणी तांणी दिली। नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाभोळकर। गोंयांत सध्या काणकोण ते पेडण्या पर्यंत जो क्रायम रेट जो वाडलेलो आसा तो पयशी न्हू जाल्यार सर्वसामान्य जनतेची झेंपिटेर जाल्ली आसा। रेप केसी, मर्डर, चोरयो, एक्सिडेंट धुमाकूळ जातलो आसा आनी अख्खें मंत्रिमंडळ फोंड्याच्या बाय इलेक्शनाक बिजी आसा। फक्त कांय ना, प्रत्येक पक्षान दुसऱ्याचेर आरोप करप, तुम्ही चोर, तुम्ही जॉब स्कॅमर, तुम्ही फोटींग, तुम्ही नागावणे। सर्वसामान्य जनतेक हेजें कांय देणें घेणें ना। जी मंत्रिमंडळाचे मंत्री आयज फोंड्यान पळय भोंवता हेजो पयशी न्हू जाल्यार फोंड्यान गेली कितकी वर्सां कांय डेव्हलपमेंट जावंक ना हें दिसता म्हाका। जो आमचो पात्रांव म्हणून वळखतालो, सर्वसामान्याचो नेतो आनी भंडारी समाजाचो आमचो भाग्य विधाता म्हणटालो तेका, जो रवी नायक, तेज्या मृत्यू नंतर जें बाय इलेक्शन फोंड्यान चालू आसा तेका लागून अख्खें मंत्रिमंडळ कसोय करून सीट हाडपाक ते वावुरता। पण गोंयान इतर भागांत जो धुमाकूळ जातलो क्रायम रेटीन न्हू ते पळोवपाक मुख्यमंत्र्याक आयज टायम ना। अधोगती कशी? आमचें गोंय हें शांततेय प्रिय, पण सद्या गोंयान जें चालू आसा तें पयशे न्हू आमी गोंयकार खंय तरी अधोगती कडेन वयता काय म्हणून हो एक सगळ्यांत व्हडलो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा। इलेक्शनां येतलीं वयतलीं, पार्ट्यो येतल्यो वयतल्यो, पण आमचे गोंयकार तर सेफ्टी ना, सर्वसामान्य जनतेची भुरगीं तर सेफ्टी ना, जाल्यार सरकार हें कांयच कामाचें ना। हें प्रत्येकान लक्षांत दवरचें। देव बरें करूं। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।